कितें जालें की हांगाचो उमया हॅबिटेट म्हाका दिसता 276 or 67 फ्लॅट्स एंड ऑलमोस्ट 6 कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट्स इन द होल कॉम्प्लेक्स हे केन्ना तरी खूब वर्सां पयलीं बांदलेले आनी हाजो इश्यू खूब आशिल्लो. हांव एनवायरमेंटल मिनिस्टर जाल्यार 2 वर्सां जालीं, 2-2.5 वर्सां जालीं आनी तेन्ना असेंब्लीन हो प्रश्न येयलो. एक्चुअली हो आमकां लागना, हांव डायरेक्ट उलयतां, म्हाजें स्ट्रेट फॉरवर्ड उलोवपाचें काम म्हाका लागनाच, एनवायरमेंटाक लागना, कित्याक इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिल्डर एंड द सोसायटी विच इज मेड टू लूक आफ्टर इट. हावेवर म्हाका अलिना मॅडमीन रिक्वेस्ट केलो, आमचे जे हांगाचे सोसायटी मेंबर म्हाका येवन मेवले आनी तेन्ना एक डिसिजन घेतलें की खंय तरी कोणे तरी जबाबदारी घेवपाक जाय. हांगा पासिंग ऑन द बक सदांच जाल्लें आसता. गव्हर्मेंटाचो रोल इंटू झिरो, कित्याक गव्हर्मेंटाक विचारून हिंगा फ्लॅट घेवना, पूण गव्हर्मेंटान सांगून हिंगा फ्लॅट बांदलेली. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आमचे जोगलेकर बाबा तेणी तो एसटीपी मॉनिटर करून तांकां दिल्ले. आज जेन्ना इन्शुरन्स दिल्ले, हांवें इन्शुरन्स पाडले अशें दोगांनी सांगलां आनी तेच्या कमिटीनी सांगलां. आनी हितून भितर आमकां जो ओरिजिनल बिल्डर सायडीन दवरून जो हांगा डिझायन केल्लो एसटीपी तेणे येवन ते जी मिस्टरी मोडलेली ती आमी रिपेर करून आमी पयशे दिले, गव्हर्मेंटान पयशे दिले. एक गोश्ट जाली. मागीर आमकां फंक्शनींग जाय आशिल्लें करपाक. तितूंत कामत आमचे बायोकेमिकल जे बायो हेजे आसा तेजे इन्फ्रास्ट्रक्चराचे आमी तेका मेंटेनन्स काडले आनी तेका 3 म्हयने म्हणल्यार तेंचो टॅक्निकल रिपोर्ट आमकां दिवपाक जाय. कित्याक लास्टाक कितें जाता, जो प्लांट जो घालता तो म्हणटा आपण सगळे म्हणजे सारकें आहा. सो थर्ड पार्टी म्हणून आमी कामत तांकां हांवें इन्वॉल्व केले आनी तांकां आमी मेंटेन करपाक लायले. आनी तेंचे आज ही पळय म्हजे कडेन फायल आसा, ही डेली मॉनिटरिंगाचे तेंचे रिपोर्ट विथ ऑल पॅरामिटर्स विच आर सॅटिस्फॅक्टरी एज पर सुवेज ट्रिटमेंट प्लांट. हांवें स्वता वास बिफोर घेतला आनी वास आफ्टर घेतला जे आमचे क्युबिकलान, आनी सगळे बरे भाशेन टीडीएस बी सगळे मेंटेन जाता. आतां हितून इश्यू जाता कितें की हो प्लांट जो आसा आतां तेजे ब्लेम गेम सदांच आसता. सो ब्लेम गेम ना करता आमी कमिटमेंट केलो असेंब्लीन आनी कमिटीक आनी सगळ्या लोकांक की आमी करतले. पोल्युशन बोर्डान आमकां करून हातीन घेतले आनी दे मॉनिटर्ड द एंटायर सिस्टम. Environment Department has paid the Pollution Control Board the amount what was spent for repairing this infrastructure and for maintenance. It cannot be perpetual. After the committee of this particular building where there are 267 flats and 5 or 7 shops have to take it over from Mr. Kamath, and if they want to continue with Mr. Kamath, they will be happily ready to do because it's their job. आता with this result, because of this issue, आम्ही Pollution Control Boardan हांवें directives दिले की every person who is कितें जाता, जे पयलीं बिल्डर येताले आपणाचे टेक्नॉलॉजी घालताले आनी कितें करताले आनी खंयचे लोक येताले. पण जे गोश्टी जाल्ल्यो फाटले फाटी ताका हांव कांय करूंक शकना. म्हाजे पयलीं एनवायरमेंट मिनिस्टर पोल्युशन बोर्डाचे खूब आशिल्ले. आय डोंट वांट टू कमेंट ऑन दॅट. बट हो इश्यू जो हायलायट जालो हेका इश्यू आतां फाटले हांव नको, बट फुडें अशे इश्यू जावचे न्ही म्हणून हांवें ऑलरेडी तुका सांगलां की आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान एसटीपी मॅन्युफॅक्चरर एसटीपी डिझायन करता ते आनी मेंटेनन्स करपाचे एनपॅनल वेंडर केल्या सो दॅट वी होल्ड देम अकाउंटेबल आनी ते गोंयान बेज आसपाक जाय. तेका लागून आतां कोण बिल्डर येता वी टेल देम दॅट यू हॅव टू पुट फ्रॉम द एम्पॅनल वेंडर, नॉट फ्रॉम यू कॅन टेक फ्रॉम एनीबडी, नॉट वॉम यू वॉन्ट. यू कॅन नेगोशिएट युअर प्रायस, यू कॅन नेगोशिएट एवरीथिंग वी विल डू इन फ्युचर. इट शुड नॉट हॅपन. बट जे फाटल्यो गोश्टी जाल्या म्हाका दिसता इंटरफिरन्स बाय द गव्हर्मेंट इन पर्सनल हितू इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. बट एज अ गेस्चर ऑफ गुडविल वी हॅव इनिशिएटेड दीस. आनी हेजे फाटी जर कितें आसा वेर टेक्निकल एक्सपर्टीज इज रिक्वायर्ड, पोल्युशन कंट्रोल विल बी देअर टू हेल्प. It will not be there to repair. That is not their job. It is there to guide and help. जे करपाक जाय we will always be there with them because that is our role as a government. But to maintain हे कर झगडी मिटोवपाचें काम आमचें न्ही, ते कोर्टान वचपाचें तेणी करपाक जाय. But we will help in guiding whether this technology is proper, whether it is okay, whether it is whose responsibility was that. अशें कितें problem आसा, it is our role and this as a government we should guide and we will do that. Paneled विदीन द पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाकूच दिवपाक जाय अशें विनंती हेजे फाटल्यान केल्लें आसा. कित्याक कितें जाता एकमेकाक ब्लेम करता. सो दॅट एम्पॅनल एजन्सी हॅज टू मेंटेन इट फॉर 5 years फॉर द फ्युचर प्रोडक्ट. फाटले आमी करूंक शकना कित्याक देयर वॉज नो सच रुल्स एंड डन. सो नाव वी हॅव एम्पॅनल्ड सुवेज ट्रिटमेंट प्लांट ऑपरेटर्स एंड डिझायन एंड मॅन्युफॅक्चरर्स who will be only those people will be setting up for this type infrastructure for the खंय तरी जाय because it requires. जो आज आमचे सेक्रेटरीन सांगला इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक इन्फ्रास्ट्रक्चर एव्हरीवेअर. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. गोवा दो इट इज स्मॉल यू रिक्वायर लॉट ऑफ थिंग. आनी आमी पळयलां
की जे जे खंय खंय आमचे सुवेज इन्फ्रास्ट्रक्चर घातलेलो आसा दॅट ऑल्सो खूब कडेन प्रॉब्लम जाता टेक्नॉलॉजी सी-टेक टेक्नॉलॉजी ऑर एनी टेक्नॉलॉजी हॅज गॉट इज ओन म्हणजे खंय तरी अप्स अँड डाउन्स अल्टिमेटली दी सुवेज इज ट्रिटेड विथ बायो नॅचरल प्रोसेस आणि नॅचरल प्रोसेसा भितर जेन्ना लोक खुबशी गोष्टी भितर आपल्याच्या चेंबरान घालता so the mechanism also defaults. It is not only the responsibility of them, it is also awareness जे लोकांनी करपाक जाय आपणाचे बाबा टॉयलेटी भितर नाका जाल्ले वस्तू उडोवप न्ही ताका डिस्पोजल मेकॅनिझम सारको करप आणि दिस लीड्स टू ऑल दिस प्रॉब्लेम सो आय एम हॅप्पी दॅट द इशू ब्रॉट इन द असेंब्ली बाय एनवायरमेंट बाय आवर local MLA from Sankwal, Madam Alina, and in the secretaries, that is a committee, Umaya Habitat, and with the chairman, secretary, and Baki Sagle memberani, with the help of the Pollution Control Board, we could find a solution. And fortunately, when I asked them, they said that the design which was done has continued. They have only changed the motor change kella. They have not changed any technical design. Only additional flow meter is put to see what is the flow coming in it. But that means that the person, the builder, the manufacturer of the plant, and handing over has not taken place at that particular time. Responsibility was not taken by the particular whoever was supposed to take the responsibility. At least now with the monitoring of 3 months by us and 4th month which is started from today, we will cease to exist this. We will pass on this thing to the this, and the functioning is satisfactory. There is no problem. It is working fine. So henceforth, त्यांनी मेंटेन करपाक जाय. हेजे फुडें पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हो आमी कोण इंटरफियर जावचे ना फॉर द फंक्शनिंग ऑफ दीस प्लांट. आनी ताका लागून आज जो केला जरी तरी हे गोष्टी खातीर इट वॉज आय ओपनर आनी तांकां लागून आमी आख्ख्या गोंयांत खंय तरी आज रुल्स एंड रेग्युलेशन घातल्या आनी तितून भितर जे बिल्डर खंय तरी एसटीपी कंपल्सरी आसा त्यांचे भितर तेका एम्पॅनल वेंडर करून एम्पॅनल मेंटेनन्सूय दे हॅव टू टेक केअर एंड देन स्मूथली ट्रान्सफर करपाक जाय टू द एक्झिस्टिंग पीपल ऑर दे कॅन कीप अँड द पीपल कॅन पे देम. सो दिस इज द थिंग. हांव जाणा कितली त्रास तुमी भोगताली जेन्ना तुमचो दिसिंग स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट बरे भाशेन वॉज नॉट वर्किंग. ओके, आय इवन रिमेंबर हाव the sewage water used to flow down and pollute the water bodies down. And that was a matter of great concern, not only for me, but also for the residents of the entire complex. And based on what was happening on site, during one of the assembly sessions, I spoke about the issue, and the Honorable Minister for Environment, Shri Nilesh Kapral, very promptly assured that he would take care of the issue. And today we have this STP that is working perfectly. There is a committee that is taking care of it. I think they've been given an extension of another month, and I'm sure that there should be a committee of the complex as well to ensure together that the efficiency of the STP plant. On behalf of all the residents, I thank the Honorable Minister. Thank you, sir, because this is a very essential infrastructure. You may have a beautiful home, but if your home is filled with foul smell that is emitting from sewage, then you cannot live there. But now it's going to be a beautiful environment, clean environment for the residents of the complex. Thank you, sir. आणि त्याच्यानंतर आमची थोडीशी ऑक्युपन्सी आशिल्ली आणि हो एसटीपीचो जो इशू आशिल्लो. मॅडम दिसो एक या मॅडम सी That is the filtration.